नमस्कार. गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक. पयले स्वतेक आयज आयतार तुमी सगळे प्रेस मिडिया हांगा येयले तेका लागून देव बरें करूं. आयज आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ही प्रेस कॉन्फरन्स एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय अशी एक गजाल आहा. त्या गजालीक लागून आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता. आयज आमच्या वांगडा आमचे बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे टीम मेंबर्स आसा. हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्यांनी पयलीं आपले स्वताचे सगळ्यांनी इंट्रोडक्शन दिवपाचें. संतोष नागपाटी. माझे नाव उमेश गवळे. हांव लाटांबरसे पंचायतीन. माझे नाव अनिश नाईक, लाटांबरसे पंचायत बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. माझे नाव अमर वडावळकर, लाटांबरसे पंचायत बिचोली. माझे नाव आशिष परब, मुळगांव पंचायत बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज हे भुरगे हांगा येयलात ते एक आपलो आवाज तुमच्या मेरेन पावोवपाक. एक जी गुंडागिरी आयज चल्ल्या बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती गुंडागिरी एक्सपोज करपाक, सो दॅट ती गुंडागिरी लोकां कडेन पावोन लोकांक कळपाक जाय. लोकांक कळपाक जाय की तेंचे आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते कशे गुंडागिरी करता, कशे भुरग्यांक धमकयतात, कशी वायट उतरां दितात आनी कशे ते इलिगॅलिटीज प्रोटेक्ट करतात. काल आमचे भुरगे बिचोले आसले तेन्ना एक इन्सिडंट जालो. त्या इन्सिडंटान लाटांबारसे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक मेंबर मिस्टर प्रदीप रेवडकर आनी मुळगांव पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच विशाल सेन गाड हे दोगांनी आमच्या भुरग्यांकडे कशी गुंडागिरी केली, कशी दादागिरी केली आनी तेंच्यांनी कशे भुरग्यांक धमकोवपाचो प्रयत्न केलो, कशे तांकां थ्रेट दिले ते आमचे भुरगे तुमकां सांगतले. पूण हेच्या फाटलें कारण तुमकां सांगता. तुमी पळयता फाटले कितले दीस आमचे भुरगे गांवांत कितें इलिगॅलिटी चलता, स्क्रॅप यार्ड चलता, नाजाल्यार मायग्रंटांची घरां येता, इलिगॅलिटीज कितेंय चलता जाल्यार आमचे भुरगे व्हडले व्हडले जर कन्स्ट्रक्शन येता, बिल्डिंगे येता जाल्यार तेचेर कंप्लेंट्स करता आनी पंचायती कडेन वयता, मागीर BDOन वयता, सेक्रेटरी कडेन वयता, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन वयता आनी ऑर्डर्स हाडटा कितें इलिगल चलता तेचेर. जशे बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीज ना बाकीचे जे सो कॉल्ड सेव्हियर्स ऑफ गोवा आहा थोडे आहा जे वयतात, कंप्लेंट घालतात आनी मागीर ते कितें तरी सेटींग जाता आनी ते बंद जाता. सो आमचे भुरगे कसलेच सेटींग करच्या आदी कंप्लेंट्स फुडें व्हरता. आमचे भुरगे फियरलेसली हेचेर आवाज काडटा. गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स आसा तेंचेर प्रेशर हाडटा, तांकां काम करपाक लायता आनी स्पेशली जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां क्वेश्चन करून तांकां ह्या इलिगॅलिटीचेर एक्शन घेवन लोकां मेरेन ते मांडपाक लायता. सो अशेंच कितलेशेच कंप्लेनी आमच्या भुरग्यांनी मुळगांव पंचायतीन स्क्रॅप यार्डाचेर आनी कसले कसले गजालींचेर घातलेले. सो तेकाच लागून बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज खंय ना खंय तरी तांकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो भंय पडला. हे दोगूय जे प्रदीप रेवडकर आनी विशाल सेन गाड हे दोगूय जाण डायरेक्टली सपोर्टेड बाय बिचोलचो MLA शेटये, चंद्रकांत शेटये, तेचे सपोर्टर तेणे तांकां निवडून हाडला, तेणे तांकां लागून कॅम्पेन केला. जाल्यार हे दोगूय जाण आमदाराच्या कुस्तार आयज दादागिरी करता काय आमदार BJP वांगडा गेला म्हणून ते BJPच्या कुस्तार दादागिरी करता काय जे मायग्रंट्स आयज गांवांत इलिगॅलिटीज करून आसा, गांवाची पाड घालतात, आयज तेंच्या कुस्तार ते दादागिरी करता काय हो एक प्रश्न आहा. सो हांव मागता आमच्या भुरग्यां कडेन की तेंच्यांनी काल इन्सिडंट कितें जालो सो दॅट हो इन्सिडंट सगळ्यांक कळपाक जाय की आयज जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी निवडून हाडलात, आयज ZP जावं आमी पंच जो निवडून हाडला तो कसो दादागिरी करता, कसो लोकांचो आवाज चेंपपाक सोदता आनी कसो तो इलिगॅलिटीज वांगडा रावपाक सोदता हें आमचे भुरगे सांगतले. नमस्कार, माझे नाव अमर वडावळकर. कालचा जो इन्सिडंट जालो तो तळेश्वर मुळगांव ह्या सायडीन. आमी सर्टन हांव बिचोली सायडीन वयतालो तेन्ना बिचोली वयता वयतात म्हाजो फ्रेंड म्हाका आशिश परब हो ते उबो आशिल्लो. सो हांव तेज्या गजालीक म्हणून रावलोलो. म्हाज्या वांगडा म्हाजो फ्रेंड उमेश गवळी होय आशिल्लो. तर हांव आशिशा कडेन फेस करून आशिल्लो
आमी आमचे फुडें कितें करूंक जाय हे बद्दल आमी डिस्कस करताले, सर्टन आमी गजाली आमच्या भितर करताले. पळयता पळयता एक गाडी येयली थंयच्यान आनी थंयच्यान 2 जाण मनीस येयले. पळयता तेतून तो मिस्टर प्रदीप रेवडकर आनी विशाल गाडसे तो आशिल्लो. आनी येता येताच तांच्यांनी आमकां गाड्यांचो शो अप केलो आनी तूं प्रदीप रेवडकर बी म्हणालो तुमी हांगा कितें करता काय म्हणून. आनी जेन्ना ताणें म्हाका क्वेश्चन केलो तेन्ना हांवें ताका क्रॉस क्वेश्चन करनाका. तो म्हाका म्हाज्या जातीचेर पावलो. हांव एक्चुअली बिलॉंग करता महार जातीच्यान. सो म्हाजी तेणी जात वयर काडली. जात वयर काडून तो म्हाका म्हणलो की तूं हांगा कितें करता आनी तूं म्हाका क्रॉस क्वेश्चन करूंक शकना, तूं महार मरे म्हणलो. आनी तसोच हेका सपोर्ट विशाल गाडसेन हेणीय केलो, तोय म्हाका तसोच म्हणलो आनी बुरश्यो गाळयो दिवंक लागलो. सो आमी कितें केलें की हांवें ताका क्रॉस क्वेश्चन करीत रावलो. क्रॉस क्वेश्चन करता करता ते म्हाज्या आंगार येवंक लागले. आंगार येवंक लागले तेंच्या वांगडा आनी खूब जाण वयताले, सायडीन खुबशे लोक आशिल्ले. ते मे बी तेंचेच मनीस आसतले ते, बिकॉज म्हाका अशें दिसता की तो प्री प्लॅन केल्लो तो. आनी आर्ग्युमेंट खुबशे जावंक लागले. आमी इतक्याक पावले की बाबा ते आमकां मारपाक रेडी आशिल्ले. मारपाक रेडी आसलेले आनी तेज्या कारणान मागीर फुडें आमचो स्टेप आसलो आमचो सेफ्टी खातीर. सो फुडलें कितें जालां तो आशीश सांगतलो तुमकां. मागीर जेन्ना आमी थंय आसले तळेश्वरा कडेन तेन्ना तो विशाल सेन घाट जो मुळगांव गांवांत ताका प्रशांत घाट म्हणून वळखतात लोक. सो तो येयलो आनी गाळयो मारपाक लागलो ते अमराक. आनी म्हाकाय मागीर तेणी घर मोडून उडोवपाची धमकी दिली आनी तुजी तिनूय घरां मोडून उडयता मावशेची बी म्हणपाक लागलो आनी मारपाची धमकी बीन. आनी अशें खूब तेणी कितें कितें केलें. आनी आमचो मागीर लास्टाक तेणी जेन्ना हांव व्हिडिओ काडपाक गेलो येतो तेन्ना तेणी फोन आमचो हातींतलो काडून घेतलो. दोगांनी पयलीं म्हाजो घेतलो हातींतलो फोन काडून आनी मागीर हांवें अमराचो घेतलो हातीन फोन व्हिडिओ काडपाक. तेन्ना तेणी तोय बी फोन काडून घेतलो आनी फोन फोडून उडयतलो म्हणपाक लागलो तुजो. आनी फोन दी म्हटल्यार दिना जालो. सो मागीर आमी फुडलो प्रोसेस केलो कितें तो. आनी हें आतां सगळें जालां एकाच हेज्या खातीर की जेन्ना आमी मुळगांव पंचायतीन प्रत्येक हेका कंप्लेनी घालीत आसता आनी RTI घालीत आसता. सो तांकां ते 10 वर्सांचे रेकॉर्ड मागता म्हणून फाटींतल्या तेणी म्हाका फोन केल्लो. सो तूं त्रास करता काय, काम करूंक दिना खंय मुळगांव पंचायतीक. सो ह्या खातीर तो हें जाल्लो फ्रस्ट्रेट. आनी ते दीस एक थोडे दीस पयलीं इन्स्पेक्शन जाल्लें इलिगल स्क्रॅपाचें मुळगांव पंचायतीन. तेन्ना अमरान तांकां मातशें क्रॉस क्वेश्चन केलें तेन्ना ते हें जाल्ले सारकें. सो त्या खातीर ते जळावलेले आहा आनी त्या खातीर हे आतां मारपाक गुंडा बीन घेवन येता. सो पुलीस कंप्लेंट मागीर आमी थंयच्यान मागीर गेले आनी पुलीस कंप्लेंट केली मागीर तेंची. आनी आतां इतकें मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी हेजे CM कडेन आनी हेजे कडेन की तेंचेर एक्शन घेवंक पाहिजे. तुम्ही ऐकले आता कशे भुरगे जेन्ना कंप्लेंट घालता आपल्या गांवांक लागून कंप्लेंट घालता तेन्ना इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह कशे चाळावता, कशे ते भुरग्यांक धमक्यो दिता. तांकां इतलेंच सांगपाक सोदता की हे कितलेय धमक्यो दिले कितें दिले म्हणून आमचे भुरगे फाटीं सरपाचे ना. आतां आमी पुलीस कंप्लेंट दिल्ली आसा. हांव इतलेंच मागता होम मिनिस्टर आमचो CM प्रमोद सावंत आसा तेज्या कडेन की हितून तेणी फेर इन्क्वायरी करची. तांकां आपोवचें कित्याक हे दोगा भुरग्यांचे मोबायल तेंच्यांनी काडून घेतले. ते मोबायल काडून तेंच्यांनी मागीर व्हरून आपुणूच पुलीस स्टेशनाचेर दिले. पुलिसा कडेन तेंच्यांनी हँडओव्हर केले आनी पुलीस घेवन ते पुलीस स्टेशनाचेर येयले. 2 भुरगे जेन्ना गांवांतलेच भुरगे तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे जेन्ना इलिगेलिटीच्या अगेन्स्ट उलयता तेन्ना तांकां तेंची जाग वयर काडटा. जाग वयर काडून आपूण कोण तरी सुपेरियर आसा आनी तुमी सकयल्या जातीचे आसा अशें तो थंय आपले ते देखून तेच्या आपल्या भाशणांत तो म्हणटा. आपल्या ते रागान कितें कितें उलयता तितून तो म्हणटा. सो हितून तो इतलेंच दाखोवपाक सोदता की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे कोण न्हू, आमी तुच्छ जातीचे, आमकां आमच्या जातीकूय व्हॅल्यू ना, आमकांय व्हॅल्यू ना. आनी आमी जे इलिगेलिटीज लागून झगडटा ते आमी हेंकां भिवन बंद करपाचे. आशिशाक तो डायरेक्ट सांगता की तुज्या मावशेचे तुजे भयणीचे तुजें जे घर आसा गांवांत ते आपूण मोडटलो, ते घर तुजें इलिगल आसा, हें आहा तें आहा, भरपूर गजाली. म्हणजे गोंयकारांचें कितें आसा तें तांकां दिसता. पूण हे मायग्रंट येवन कितें स्क्रॅप यार्डां चलयता नाजाल्यार इलिगल धंदे करता तें चलना.
आणि हितून स्पेशल हांव लक्ष घालपाक सांगता हांगलो जो MLA आसा शेटये जेचे सपोर्टर आसा जेंका हो सपोर्ट करूं ना तेंका निवडून हाडला तेणे तेंका कंट्रोलान दवरपाक जाय तेंच्या कडेन उलोवपाक जाय शेटये इतलेंच सांगता की दादागिरी बेश्टी केली म्हणून चलपाची ना तुमची तुम्ही कितले आमच्या भुरग्यांक भंय घातलो म्हणून चलपाचो न्ही इतलेंच फक्त आमी वायलन्स करिना आमी फक्त कोणाच्या आंगार वचना रे डजंट मीन की आमी वीक आहा आमी परते परते सांगता आमी अजून मेरेन लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतलेली ना सो आमकां आमचोय पेशन्स तुम्ही टेस्ट करू नाका आमचे कितले भुरगे गोंयभर आसा तुमकांय खबर आसा आनी जर हे भुरगे एक्टिवेट जाले आनी ह्या भुरग्यांनी जर लॉ अँड ऑर्डर हातीन घेतलो जाल्यार तुमचें कितें जातलें तुमकां खबर आहा सो टेस्ट करू नाका आमकां आमी खूब पाशस काडून आहा आमी आमचो कायदो पाळटा आमी आमचें संविधान मानता आनी ते संविधानान ते कायद्यान आमी वचत आसता तेका लागून आमी कंप्लेंट फायल करता काल जर जाल्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक हाडून हेंकां बडोवपाक जातालें आमच्या मोबायलाक हेंच्यांनी हात घातलो हेंचोय मोबायल आमकां हातीन घेवन फोडपाक जातालो हेंकां थंयसरूच कितें तें तेंचें कितें आहा पळय तें दाखोवपाक जातालें बट आमी तें करूंक ना आमचे भुरगे डायरेक्ट पुलीस स्टेशनान गेले पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली सो ह्या शेटयेन पयलीं म्हटल्यार असल्या मनशान निवडून हाडला हे शेटयेन पयलीं कळपाक जाय की तूं कसल्या मनशान हे गुंडा प्रवृत्तीच्या राक्षसी प्रवृत्तीच्या मनशांक तुम्ही निवडून हाडटात आनी लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून दवरता आनी लोकांकूय सांगपाक सोदता की हे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात हे जे इलेक्टेड जे मेंबर येयल्ले आहा आयज ते तुम्ही कितें इल्लीगल जर मातशें एक रूम काडलो धाकटो जायत जाल्यार तुमकां अशें धमक्यो दितल्यान दिता आसतले पूण मायग्रंट येवन गांवांत कितें करता झोपडपट्टे क्रिएट करता स्लम क्रिएट करता ना तो इल्लीगल धंदो करता इल्लीगल घर बांदता ना इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड घालता तेंच्या कडेन तेंची फुल सेटिंग चल्ला आनी हे जर चलोंक लागलो शेटये जेन्ना निवडून येयलो शेटये पयली एक्शन घेवपाचो आयज ते एक्शन आमच्या भुरग्यांक घेवचें पडटा आनी हो शेटये ओगी हा हो बीजेपी वांगडा मेळोन आपणाक जाय जाय पळय तशें कामां करतात सो ह्या हितून आमकां तरी दिसता की हे जे दोग जाण आयज आंगार येयले आनी तेंच्यांनी जे कृत्य केले जे लीड केले हितून खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व आसा पॉलिटिशियन्स विच्युअलचे पॉलिटिशियन्स इन्वॉल्व आहा कित्याक खंय ना खंय तरी तेंची वोट बँक आयज हालता वोट बँक तेंची वयता आनी तेंचे इलिगिलिटीचेर आमचे भुरगे एक्शन घेता सो आमी डीजीपीकूय बरयतले की हेचेर एक्शन जावपाक जाय आमी व्हिडिओकूय पंचायतीच्या थ्रू व्हिडिओकूय बरयतले की ह्या पंचायतीचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून तशें कोलवाच्या मॅटरान आमी बरयल्ले सिमिलर मॅटरान आमी हांगाय बरयतले हे पंच सरपंच आयज राखणदार न्हू गोंयचे तर मॅक्झिमम पंच सरपंच आयज गोंयचे हे गुंडा जाल्ले आसा हे गांवकारांक आनी लोकांक फक्त धमकयतात धमक्यो दितात आनी तांकां दिसता की बीजेपीचो तेंच्या वयर हात आसलो म्हणजे कोणाकूय कितेंय करपाक शकता आनी कोणाकूय कशेंय चेपपाक शकता तुम्ही कोणाकूय चेपू शकता तुम्ही कोणाकूय धांवपाक शकताले पूण रेव्होल्युशनरी गोन्स आनी आमचे क्रांतिकारी जे भुरगे आसा ते क्रांतिकारी भुरग्यांक तुम्ही चेपपाक शकना हे तुमकां एक सांगून दवरता आनी एक वॉर्निंगूय दिता की आमच्या भुरग्यांकडे जर तसली तुम्ही फकाणां करशात आमी लिगली वयतले तुमच्या कडेन पूण आमी खंयच्याय लेवलाचेर मागीर कोर्टान वचपाक जाय ना सुप्रीम कोर्टान वचपाक जाय खंयच्याय लेवलार वचपाक जाय ते जाता ही जी एट्रोसिटी आहे तेंच्यांनी केला हे एट्रोसिटीचेर आमी प्रेसिडेंट आसा प्रेसिडेंटाकूय बरयतले तिकाय कळपाक जाय की आयज बीजेपी गव्हर्नमेंटाचे जे आयज रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा आसा ते सरकाराचे जे भितर जे आयज गोंयचे गोवा गव्हर्नमेंटाच्या अंडर जितले जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसात ते रिप्रेझेंटेटिव्ह जातीचेर कशे लोकांक तोमणे मारतात जातीचेर कशे लोकांक गाळयो मारतात आनी जातीचेर कशें डिस्क्रिमिनेशन करता हे व्हडलें पाप हे व्हडलें सीन 2022 सालान आमी जगतात तरी पूण अजून ही जर मेंटेलिटी आसा जाल्यार दोगांयकूय खंयसरूच तांकां इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून फंक्शन करपाक म्हाका दिसना तांकां रायट आसा म्हणून मोरल रायट आसा म्हणून आनी तांकां जो सपोर्ट करता शेटये जर तेंच्या कडेन उलयना आनी तांकां जाग्यार हाडिना जाल्यार म्हाका दिसना हे शेटयेकूय त्या जाग्यार बसपाचो रायट आहा देव बरें करूं पुलिसांनी कितें एक्शन घेतला अजून पर्यंत घेवंक ना काल आमी कंप्लेंट केला आतां आमी परते सादे भुरगे वयतले परते प्रेस कॉन्फरन्स जावन परते फॉलोअपाक वयतले कितें जालां कितें ना तें विचारपाक पूण आमच्या सायडीनसून जितले वयल्या लेवलार कंप्लेंट्स घालपाक जाय ते फाल्यां आयतार आसा फाल्यां सोमारा फाल्यां आमचे डीजीपी कडेन लेटर वयतले प्रेसिडेंटाकूय आमी रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टीच्या आमच्या इमेलाच्या थ्रू ना विरेशाच्या ऑफिशियल इमेलाच्या थ्रू आमी तांकां मेल करता